बेगीन जावपाची जी हे आसा म्हणजे टेम्परेचर किंवा हे जे आसा ते आमी कंट्रोल करून हांगा भाजी तयार केल्ली आसा। आता तुम्ही पळयले आसतले तातूंत भितर कोकण दुदी आनीक आमची काराती ही 2 टायपाची आमी घाल्ली आसा। तातूंत भितर पर्मनंट माटो घाल्लो आसा। सो ताका लागून हांव वेगवेगळे टायपाची ज्यो क्रिपर्स आसा म्हणजे जे वयर चडोवपाचे वेली वर्गी ती सगळी आमी जायते क्रॉप आमी घेवूं शकता 2-2 म्हयन्याचे क्रॉप। ताजे नंतर भितर जे इंटरक्रॉप आहा तशें तांबडी भाजी आसा, मुळो आसा, गड्डो आसा किंवा आनी जी वेगवेगळी जे चिटकी मिटकी दर खंयचेय क्रॉप जे आसा ते आमी घेवूं शकता। बाकीच्या लोकां भशेन माकडाचो खूब प्रॉब्लेम जावपाक लागलो। खुबशे मंकीज जे आसा पळय ते आमकां प्रॉब्लेम क्रिएट करता। मागीर हांवें पळयलें की मिरी अशी आहा जी माकड खायना आमच्या हांगा। सो हांवें कितें केलें की पॉली हावजा भितर पयलीं ट्राय केली, तातूंत भितर म्हाका बरें 1 वर्स बरें भरघोस उत्पादन मेळ्ळें। ताजे नंतर हांवें जवळ जवळ 1-2 हजाराची म्हजी पॉली हावज आहा। तातूंत 1000 स्क्वेअर मिटराक हांवें जवळ जवळ 12,000 प्लांटाचे प्लांटेशन केलें। जवळ जवळ 1 फूट बाय 1 फुटाचेर हांवें हाय डेन्सिटी प्लांटेशन केलें आनी तातूंत म्हाका जवळ जवळ 1 झाडा पासून 1 किलो ह्या प्रमाणे जवळ जवळ 12,000 किलो म्हणजे 1 टन 200 किलो हे इतलें उत्पादन मेळ्ळें। पहिली इनिशियल स्टेज म्हणजे हे वर्साचे आता हांवें जे रोयला पळय ती म्हाका वर्साक 3 वेळ उत्पन्न दिता। म्हणजे 3-3 म्हयन्यांनी 3 ते 4 म्हयन्या भितर ताजो हे आसता पिरियड आसता। 4 म्हयन्या भितर म्हाका एक प्रोडक्शन त्या प्रमाणे 3 प्रोडक्शन हांवें घेतला। मिरी काडली न्ही झाडांतल्यान मागीर कितें कितें प्रोसेस आसता? मिरी काडली न्ही ते हाडले मागीर अमके इतले प्रमाण पोत्या घालून हे पोती मातशी हे करून माडोवपाची पांयान ते मागीर मिरी आनी ते सांगो वेगळे सेपरेट जाता। मागीर बरें उदक एक टबा भितर बरें गजगजी उदक घेवन ते मिरी एक 5 मिनीट बुडोवन दवरपाचे। मागीर वाळ घालून ते मागीर सुकोवपाचे भायर बरें कापोत बी घालून आनी 3 दीस लागता ताका सारके घट जावन हे करपाक। 3 दीस वता घालची पडटा कंटिन्यू मागीर डायरेक्ट विकपा व्हरपाची। थोडे इतले कसं जाता माडेल तेन्ना थोडे ताजे पीठ बी वता मातशें निवळ करून पॅकिंग करचें पडटा। एट प्रेजेंट जेन्ना हांव कमर्शियल चिंतता किंवा आज जे तरणाटे आसा जे नोकरी फाटल्यान खुबशे ते प्रयत्न करता नोकरी मेळपा खातीर पूण आज नोकरी मेळना। सो त्या लोकां खातीर म्हजो संदेश आहा की त्या लोकांनी बरे तरेन जर आज भाजीपालो पिकयलो जाल्यार तांकां खुबसो स्कोप आसा। सो हांव लोकांक सांगूंक सोदता की हे जे अशें आहा की हे कॅश क्रॉप आहा फक्त तुमी सुकोवपाचें आनी दिवपाचें हातूंत भितर चड कांय प्रोसेसींग ना। तर आज आमी येयल्ले अजीत पै हाचे फार्माक आमी पळयलें की तेणें आधुनीक पद्दतीन जी शेती केल्ली आसा ती शेती खरेंच तितूंतल्यान कितें तरी बोध घेवपा सारको आसा। आयज आमचे शेतकार म्हणटात की शेती जी फिल्ड आसा त्या लॉसान चलता पूण जर तर हांगा येवन जर तर पळयलें आनी तेजे कडल्यान जर तर म्हाका दिसता हाची तरणाटी भुरग्यांक प्रशिक्षण घेत जाल्यार आधुनीक शेतींतल्यान आमी कितें तरी पॉझिटीव करपाक शकतात। आज आमी पळयलां की आमचो गोंय हो स्टेट भाजये खातीर एग्रीकल्चरा खातीर दुसरी स्टेटीचेर डिपेंड आसा पूण जर तर ही भाजी आमी अशी पद्दतीन जर तर करीत म्हाका दिसता गोंयांक आमी मोठ्या प्रमाणांत भाजी करपाक शकतले आनी आमच्या जे यूथ आसा ते खंय तरी एग्रीकल्चरा कडेन आमचो गोंय इंडिया हो कृशी प्रधान देश म्हणटा आमी भारत। सो खरेंच आमी कृशी प्रधान करून दाखोवपाक शकतले। स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर।